आमचो हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे हांच्यांनी पयरूच एक फार्मासी आशिल्ली GMC ती तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जावच्या पयलींच ती फार्मासी बंद केल्या आनी वेलनेस म्हणटात ह्या फार्मासीक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा. तितून जे आमचे गोंयकार भाव काम करताले ते गोंयकार भावांक आयज काम ना जाल्लें आसा, ते रस्त्यार आसात. हे कोणाच्या फायद्या खातीर करतात ते कांयच कळना की गोंयकारा खातीर करतात काय कोणाच्या फायद्या खातीर. तशेंच तुमकां खबर आसतली की पयर GMCच्या कॅन्टिनाचेर रेड पडली. आज आयकूंक येता की हे कॅन्टीन कोणाक तरी भायल्या लोकांक ते चलोवपाक दिवपाक सोदतात. आमचे गोंयकार जे असले धंदे करून पोट भरताले, आमचे हे मिनिस्टर हे MLA मंत्री आमच्याच गोंयकाराच्या पोटार येवपाक लागले. जे BJP सरकारान आसात ते आमच्या गोंयकाराक काडून खंय तरी तेंचेर अन्याय करतात आनी गोंयकार आज कामा खातीर रस्त्यार येवपाक लागल्यात. पयलींच गोंयकाराचेर इतलो अत्याचार जाल्लो आसता, हेंचे सरकार हे टोटल फेलियर आसा, तरी सुद्दां हांकां कसलेच कांय पडिल्ले ना. ते स्वता आपल्या फायद्याचेर कामां करपाक सोदतात. तर हे कॅन्टीन जर कितें जर तुमकां थंय मेळ्ळें रेड मारली तेन्ना, जाल्यार तुमी गोंयकारा खातीर आमच्या गोंयांत कितल्योश्यो बायलो आसात, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात, तांकां तुमी टेंडर दिवचो. आनी गोंयकारा खातीर ना जाल्यार हांव विश्वजीत बाबाक सांगपाक सोदतां की तेणे 70च्या लोकांक त्या महिला मंडळाच्या ग्रुपाक तरी तांकां तरी ते दिवचे. पूण हे अशें करून भायल्या लोकांक हे करचें न्ही.